संतोषाची मेटा काढून एकामेका लागी हाड पावल्यां बापा तेंपलां तुझ्या एका मोगान हाडल्याय लागी ओढ आता तुझी कृपा जोड लिता वर्गां सोमे सामी एका काळजा एका ताळ्यां गीतें गायता मोनान आनी काळजान एक जाता एकच कुडाम तशें जावूं मागता बापा तुझे बेसान एका ताळ्यां गीतें गायता मोनान आनी काळजान एक जाता एकच कुटाम तशें जावूं मागता बापा तुझे बेसान. ह्या मिसाची ते सवा हे बरी आसात. गिवन पल हाच्या जल्मदिसाच्या संदर्भी ग्रातम झेवियर, आपल्या जल्मदिसा संदर्भी विन्सेंट डिसोजा, काजारीच्या वार्षिक संदर्भी कॅरोल आणि संतोष, प्रकाश डिकुनानी कुटुंब अर्गामिस, सिया डिसोजा अर्गामिस, रेश्मा डिसोजा अर्गामिस, अमृस कुटिनो अर्गामिस, सामिकेल अकर्गसम मिस्थितात मेलरिक आणि अशुंता फेर्नांडिस, प्रत्येकी देपसोद अनसिल्ला मेनेजस, इरेन आणि मेरिड डिसोजा हांच्या आत्म्याक सिरल डिसोजानी कुटुंब, चार्ल्स पिरेराच्या आत्म्याक हिल्डा पिरेरा, मार्टिन लोबो हांच्या आत्म्याक रॉबर्ट, जॉन मस्करनेस हांच्या आत्म्याक जुलियाना रोड्रिगस, रॉल्फी रोड्रिगस हांच्या आत्म्याक रोजलिन रोड्रिगस, अलेक्स जॉन लूसी बॅप्टिस्ट, मीरा मारिया कोलासो हांच्या आत्म्याक आर्थर कोलासो आनी कुटुंब, कुटुंबान सरले सर संध्या पासत आर्थर कोलासो आनी कुटुंब, पुलगत्रेंत आसले सर आत्म्या खातीर आर्थर कोलासो आनी कुटुंब, कुटुंबान सरले सर संध्या पासत कार्मेन लोबो, ग्रेसी डिसोजा हांच्या चवथ्या मरणाच्या वार्षिक संदर्भी प्रवीण आणि रोशन डिसोजा, कुटुंबान सरले सर संध्या पासत एंड्री मिनेजस, सायमन चौधरी आणि बीना डेसा हांच्या आत्म्याक रिटा डिसोजा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्तांतय मोगाचनो ह्या संवसारांत आमी संतोषान जिवचे खातीर आनी आमचो गरजो सुदारचे खातीर आमी आस्त बदीक भांगार पयशे पुंजायत. तरी जशे एका देशाचे पयशे आनी एका देशांत वापरूंक त्या देशाचे पयशे जावन बदलूंची गरज आसागी, तशेंच ह्या संवसाराची ग्रेस्तकाय सर्गी वापरांक ती इश्टागतेंत बदलूंची गरज आसा म्हणलें सत आयची लिथुर्जी आमकां शिकयता. जिणेच्या अखेरीक आमकां मेळचो प्रतिफळ आमी दाखोवच्या मोगाचेर होंदून आसा म्हणलें समजून मोगान जियोंक देवाची कृपा आनी आदार ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागून घेवया. बाबा ह्या पवित्रतेन फावते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तनान विसरून वायट आदारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या बसुबक्यां सदां समकार मरीक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करू आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या
Somia kakulka Krista kakulka Krista kakulka Somia kakulka Somia kakulka. प्रार्थूया. काकुळदरा देवा, आम्ही बोवसक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताची आवयसो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमचे असतकायेंत आमकां बोळ दिमून आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विश्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एक मनात जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. Amen. सांपावलून फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, म्हजे विशयांतलो तुमकां हुस्को तुमी क्रमीण जिवो करूंक सकल्यात देखून म्हाका सोम्या थंय भोव चड संतोश भोगता. निजायकी तो हुस्को तुमकां सदांच आसलो, पूण तो दाखोवचो संदर्भ तुमकां मेळोवंक नातलो. म्हजी गरज संपली म्हूण हांव अशें उलयता न्हय, कित्याक खंयचेय स्थितीगतींत हांव आसन तरी सदांच दादोसपणी जियोंक हांव शिकलां. दुर्बळकायेन जियोंकी हांव जाणां, ग्रेस्तकायेन जियोंकी हांव जाणां. सगळ्यान आनी सर परिस्थितींनी दादोशी जेवंकी आनी उपाशी पडोवंकी हांव शिकलां. गरजे तितलें आसून जियोवचें वा अडचणेंत जियोवचें हें सगळें म्हाका कळटा. म्हाका बळ दितल्या सगळें सर संगती करूंक हांव शकतां. तरी पूण म्हज्या कश्टांत वांटेली जावंक तुमी फुडें सरल्यात. हें तुमचे थंय आसा तें बरें मन दाखयता. फिलिपिकारांनो, सुवार्ता प्रसार केल्ल्या त्या सुरविल्ल्या दिसांनी हांव मासेदोनियांतलो भायर सरून वेताना तुमी मात्र म्हाका पावल्ल्यात म्हूण तुमीच जाणात. जशें म्हज्या लाभांत तशेंच म्हज्या नश्टांत तुमी मात्र वांटेली जाल्यात. कित्याक तेसलोनिकांत हांव गरजेंत पडलेल्या वेळार लेगून तुमी एक दोन फावटी म्हजे कुमकेक पावल्यात. तुमच्या दान देण्यांक हांव आशेवन आसा म्हणून न्हय, बगर तुमच्या वहिवाटांत तुमी लाभ जोडचे म्हूण म्हजी आशा. म्हाका जाल्यार गरजे पुरतें आसा आनी हांव येदोळूच दादोशी जालां. तुमी एपाफ्रोदितान मुखांत म्हाका धाड दिल्लें मेळ्ळ्या उपरांत म्हाका कांयच उणें ना. तुमचें तें दान एक स्वादीक काणीक देवाक मानता तसलें आनी स्विकार फावो जाल्लें बलिदान म्हणयत. जेजू क्रिस्ता थंय तुमकां आसलेले धाराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराक भियेवन चलता तो मनीस भागी. सर्वेस्पराक भियेवन चलता तो मनीस भागी. सर्वेस्पराक भियेवन चलता तो, ताच्या आज्ञा थंय उल्हास भोगता तो मनीस भागी. ताची संतत संवसारांत बळवंत जातली, नितिवंताची पिळगी सुबामपणी बाळतली. सर्वेस्पराक भियेवन चलता तो मनीस भागी. बरो मनीस दया दाखोवन उसणें दिता, तो आपलो धंदो प्रामाणीकपणान चलयता. नितिवंत मनीस केदींच हालचो ना, ताचो उडास उरता सदांकाल. सर्वेस्पराक भियेवन चलता तो मनीस भागी. आपलें मन थीर आसलेल्यान कित्याकच तो भियेना. उदार हातान दुर्बळ्यांक तो दिता, ताचें बरेंपण सदांकाल उरता.
चड आनी चड मान ताका मेळटा. सर्वेस्परा भियोन चलता तो मनीस बागी. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय. कितलो वर तो क्रिस्त जेजू क्रिस्त जावन आसलो तरी तो दुर्बळ जालो, कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करच्याक. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय. सर्वेस्पोर तुमच्यो सवय आसूं. तुमचे सोय आसो. सालुका परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. तो वळू जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, हांव तुमकां सांगता, तुमचे संवसारी ग्रेस्तकाये मुखांत्र तुमकांच इश्ट जोन घेया. ती तुमकां उपकारा पडनातल्या वेळार तुमचे इश्ट तुमकां ससनाच्या बिडारांत स्वागत करतले. जो कोण ल्हान संगतीनी विश्वासी तो व्हड संगतीनी विश्वासी. जो कोण ल्हान संगतीनी आनी तिसो तो व्हड संगतीनी आनी तिसो. जर फडकिरे ग्रेस्तकायेचे सलोनेंत तुमी पातयेनेचे जाले नात तर खरी ग्रेस्तकाय तुमचे हातीन दिवंक कोण तुमकां पातयेत. आनी जर पेल्याक संबंद जाल्ल्या वस्तूंनी तुमी पातयेनेचे जाले नात तर तुमचें समोन कितें आसा तें कोण तुमकां दीत. खंयच्याय साकरान दोन दुनयांची साकरी करूंक जायना, कित्याक एकल्याक तो जळयतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा एकल्याक लोभ दुसऱ्याची बेपारवा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साकरी करूंक जायना. दुडवाक लबदल्ले फरिजेव हें सगळें आयकून जेजूक आसूंक लागले. देखून तो तांकां सांगी लागलो, तुमी आपूण नितीवंत म्हूण मनशां मुखार दाखयतले, पूण देव तुमची अंतस्करण बरो जाणा. कित्याक मनीस अति मोलादीक म्हूण लेखतात तें देवाक कांटेळाचें. देवाचें उतर हें, वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त मोगाच्या भावना आनी भयणो, जर तर आमी एक सवाल करून पळयलें, आमचें बोळ खंय तावन येता, आमचें बोळ कोणा तावन येता. आमचे थंय आसल्या आस्त बदका तावणगी, दुडवा तावणगी, पदवे तावणगी, नांवां तावणगी, संवसारी संगती तावणगी. जर तर आमचें बोळ ह्या संगती तावन येता, जेन्ना आमच्या जिवितांत कश्ट येतात, जेन्ना आमचें आस्त बदीक ना जाता, तेन्ना खंडीत जावन आमचें बोळ मोडटा, आमचें धैर्य ना जाता, आमी भियेता, कंगाल जाता. जर आमचें बोळ सोम्यतावन येता, तेन्ना खंडीत जावन आमच्या जिविताक अर्थ आसा, आमच्या जिवितांत धैर्य आसा, आमच्या जिवितांत कितें सिच्युएशन, खंयचे सन्निवेश आयल्यार फूट करूंक आमकां जाता. कित्याक आमी संवसारी संगती वयर भरवंस दवरून जियेना, संवसारी बदकाचेर आमचें गमन ना, आमचें काळीज ह्या संवसारी वस्तूंचेर ना, बगार आमचें काळीज सदांच त्या देवा ताई आमी खंचोन दवरलां. आनी कोण मनीस आपणाचें जिवीत देवाच्या उतराचेर मांडून हाडटा, देवाच्या वाटेन समकता, देवान शिकयली ती सतां जियोंक प्रयत्न करता, तेन्ना खंडीत जावन त्या व्यक्तीचें बोळ त्या सोम्यतावन येता, सर्गींतावन येता, आनी आमी सर्गींचें जिवीत जियोंक आमकां संपें जाता. हाका निदर्शन जावन सांत पावलो आपणाच्या जिविता विशयांत उलोवन फिलिपिकरांक तो सांगता आनी म्हणटा, जायते कश्ट म्हज्या जिवितांत आयले, दुबळिकायेंत हांवें जेजूय पडलें, बुकेनी हांव पडलो, सरितेचे कश्ट म्हाका भोगूंक मेळ्ळे,
पूण कितें जाल्यारय म्हजें धैर्य हांवें सांडलें ना, कित्याक म्हजें बोळ सोम्यात हांव येता. म्हाका बोळ दितल्या देवा थंय हांव पातयेवन आसा. आनी ताची उतरां अपुरबायची ती, म्हाका बोळ दितल्या सगळें सरसंगती करूंक हांव शकतां. म्हणजे संवसारांत जायते कश्ट म्हाका येतीत, जायत्या रितीन दगदुनी म्हाका भोगूंक मेळात, दुबळिकायेंत हांवें जेजय पडात. पूण जेन्ना सुमी म्हज्या सांगाता आसा तेन्ना हांव त्या सर्गींच्या ग्रेस्तकायेन जियेतां. म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी संवसारी पदवेक, संवसारी बोळाक, संवसारांत हांव मेळच्या त्या दादोसकाये फाटल्यान धांवन आसतना ह्या संवसारांत आमकां मेळचे सर्व कश्ट निराशपण, सर दगदुनी आमी फूट करून जियोंक जाय अशी कृपा आनी बोळ आमी सोम्यतावन मागोवंक जाय. आनी सोम्यतावन येवचें बोळ म्हळ्यार कितें? ती कृपा, सोम्याची कृपा. केन्ना आमचे थंय ही कृपा म्हणलें बोळ आसा तेन्ना आमकां बोगसूंक सोंपें जाता, सेवा करूंक जाता. सॅक्रिफिसाचें जिवीत, आमचें जिवीत मोडून हेरांक वांटून दिवंक आमकां जाता. तर आमी सदांच देवा कडेन कृपा मागया, आमकां हें बोळ दी देवा. जोबान सांगिल्लें बरी, देवान दिलें देवान वेळें आनी ताचें नांव सदैव जावं वा पवित्र जावं. असली उतरां जर तर आमकां सांगूंक आमकां बोळ मेळटा, खंय जाण आमी सांगीत हें बोळ ही कृपा देवाची, तर तीच कृपा तेंच बोळ आमकां फोव कर देवा म्हूण ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. आमीन. कानिको आनायल्या सर्वेस पोरा, स्वीकार करतून दयेन इरसनारा. कानिको आनायल्या सर्वेस पोरा, स्वीकार करतून दयेन इरसनारा. सर्वेस पोरा देवा सृष्टी रचणारा, भेटेतां तुका हुंडो गोवांचो. मनशा वावरान केलो प्रितुमेन दिलो, जावं तो आमकां जिवीत दिवचो. कानिको आनायल्या सर्वेस पोरा, स्वीकार करतून दयेन इरसनारा. कानिको आनायल्या सर्वेस पोरा, स्वीकार करतून दयेन इरसनारा. म्हज्या मोगाळ भाव भयणो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवोवपा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमे आमचे नेक पयस बेचाद वा सर्वेस पोर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताची आवयसो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वयशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर आमकां तूं अजपवंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत ओंकार मरियेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिन वासनेचें गीत गावन तुजी कनवळाय आमी वाखणता. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता, सर्व काळी मनशाताय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकरणेचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सर्वंदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो समी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो.
ताचे उदेशीन देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाकणता सरगार तांचे वाकणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Pòvit, 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 dălbaranță survesc porto, sărgane sumsar bărladu javai bavan, un sărghidu ca cei, सर्वेच प्रचना भी येतात काचे उन सर्गे दुकाचे जय बापा खरंच तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें वंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कर्राचें हें रगत पातकांचें बॉक्सान मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात Bavarta so gut purgatuja. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन पोन आम्ही परगडता तुझ्या येण्याका आम्ही अत्रेकता तुझ्या येण्याका आम्ही अत्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगा सेवतल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर तांकां तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांवकार मर्या देवाचे माये संगाती भगवन सुजेती सपती भगवन धर्मदूतांनी सर्व कळेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू दय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदननी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन आमच्या सर्वंदराच्या ज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थना दीर्घवन मनोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज कायम तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षिता तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटंती आमकां निवार देखुने जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी सर्गींचे बागणे आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशे नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतांतली वाटय कित्या राजवर की पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल
आणि तुझे कुशे प्रमाणे तिका शांततेने कोटान सांभाळ तुमची येतन रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. समयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय असो. माया मागत घुस जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जीवनाका पेल्यान ती सुभागी. सुम्या त्यो मुझे खातीर आमचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. औत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. काळजादारार सोम्या म्हज्या आयलाय दारू गडून दनया राखून रावलाय. ये सोम्यान तूं काळजान म्हज्या बोरते प्रकाशन सर्गींच्या काळजादारा तुज्या हांव येवन रावता. मोगान उलो दिता जर म्हाका वळखता दार मोगान उगडता. काळजान देव राजांव करता. काळजादारा सोम्या म्हज्या आयल्याय दारू गडून दनया राखून रावल्याय. ये सोम्या तूं काळजान म्हज्या बोरते प्रकाशन सर्गींच्या प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताच्या वैसवगडास काढून या पवित्र जेवणात आम्ही वांटो घेतला आणि ताचे वरवीं आमच्या सुरवंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. हांव कारमरयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडिल्ल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं. या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे उपकार.
कार्मेल सायबिणीचें नोवेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाक सचारण दसी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्या पुताची आवय जावन वेंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवशांनी तुका तांच्या आवय आनी शरातीन म्हूण मानून घेतली. गरज्या अंत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बळे माये, कतनातल्या ओंकारी. कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां हे दर्या सुकरा म्हूण परातलें आनी तूं तांकां पावली. आतां हांवें तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेन आनी तीर बरोवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता. उगडास कर. ये बोधायळ्या ओंकारी मरिये, तुज्या आस्त्याक दावुरलो, तुजो आदार मागुरलो, तुजे मध्यस्थी सोदुरलो, कोण पुणे कुमक म्हणनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणें आयकूंक ना. हे पातीने दैर्यान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे ओंकारीचे ओंकारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतेश तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतेन म्हजे मागणी आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दी. आमेन. नमान एक पेंबरले सुम तुजे संगता स्त्रियाम ते तूं सदैव आनी सदैव फौज कुशीचे जेजू. भगेन तुमरे देवाचे माये, आमोप्यां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर रणये आमा पासो विनंती कर. नमान मरे पेंबरले सुम तुजे संगता स्त्रियाम ते तूं सदैव आनी सदैव फौज कुशीचे जेजू. भगेन तुमरे देवाचे माये, आमोप्यां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर रणये आमा पासो विनंती कर. नमान मरे पेंबरले सुम तुजे संगता स्त्रियाम ते तूं सदैव आनी सदैव फौज कुशीचे जेजू. भगेन तुमरे देवाचे माये, आमोप्यां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर रणये आमा पासो विनंती कर. अर्गम प्रार्थन. ये भगवंती मरिये कार्मेल राणये, आमच्या आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागून धरल्या सर उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेन तुजी बेंतीन गेल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिवन आसता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुता विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. आमकारी भितरी सौभागिनी कार्मेलितांची तुंगे राणी, मागता तुझ्या चरणा लागोनी. तुका सरगार कुवार केलेल्या पासोनी लाभाशी कर आमकां सोमिनी. अंतिम मुक्ता कंडी जिनी. मोगाळ पुता सोय आमकां मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगे कुर्साचे कुरवे आनी आमकां आमच्या आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन.